नमस्कार, गोवा टुडेन अपर्णा बडिगराचो येवकार। संजीवनी बंद करचेना सरकारान दिल्ले उतर पॅकेजी उपकरता विरोधकांनी मागलो सुरू करपाचो प्लान सरकार म्हणटा इथेनॉलाचो डीपीआर चल्ला रिपोर्ट येतकच पळोवया। कोविडाचे 150 कोटीच्या बिलावयल्यान मुख्यमंत्री आरोग्य मंत्री विश्वजिताचे वाजले। एन अधिवेशनान विश्वजिताची दाणी भलायकेचे लेखी रजाव कॅबिनेटातली वंदता वाऱ्यार। पत्रादेवी काणकोण हायवे कामान अंदाधून फोडणारे डायव्हर्जनांक शिस्त ना दिसपट्टे एक्सिडेंट कॉन्ट्रॅक्टराक विचारपी कोण ना सरकाराचेर फार मंत्री म्हणटा डिसेंबर मेरेन हायवे तडीक। ईडीच्या भयान मोगो गोवा फॉरवर्डान बीजेपीक दिल्लो तेको लघुचो दावो टीएमसीन नव्याची एंट्री वाळपय काँग्रेस पोखल्ली 300 कार्यकर्ते 28 फुडारी लुईझिन कॅम्पान। आणि चालू विधानसभेचे निमाणे सत्र सोंपले। निमाण्या दिसा मारते घेऊन मुख्यमंत्र्याचे सेंड ऑफाचे शिनाल उण्या दुण्याचेर खेळीमेळीचे फुकर आमदाराचो विधानसभेत निरोप। संजीवनी बंद करचेना म्हणून सरकारान विधानसभेत उतर दिले। ती भावून सुरू केल्ली शेतकारांच्या बऱ्याक ऊसकारांक पॅकेजी तात्पुरत्यो ऊसकारांचो विचार करून ती परत चालू करपाचो प्लान सांगचो। सुदीन आलेक्स राणे प्रसाद दिगंबर कामतीन संजीवनीची हिस्ट्री सांगली। सुदिनांक इथेनॉल प्लांटाच्या प्रदूषणाचो हुस्को मुख्यमंत्री म्हणटा कन्सल्टंट डीपीआर करता रिपोर्ट आयल्या उपरांत पळोवया। काल तुम्ही दिगंबर कामतीक दिला आजूय दिला ताजे ऑपोजिट ना तू बस रे हांव नायले व्हॅली जाता तुम्ही म्हाका सारखे तीन फावटी तुम्ही जर म्हाका one thing under 309 you cannot ask me like this House is adjourned up to 2:30 लैला हो लैला कैसी हूँ ऐसी हूँ लैला हर को चाहे मुझसे मिलना अकेला खंय सापडली तुमकां 9.5 कोटी रुपया तुम्ही तांकां दिता आवय बापूय कोण ना तुम्ही लैला म्हणटा ती शुगर फॅक्टरी खानापूर आसा ती कोणी सोदली खंय सापडली तुमकां कोणी सोदली खानापूर आणि ती हांगा खंय सापडली कोणी 18-19 आमी ऊस प्रोक्युअर करून लैलाक दिल्लो ताज्या कडल्यान आमी पयशे घेतल्या किंवा आमी शेतकऱ्यांक सगळ्यांक पयशे दिल्या आमचे थोडेशे पयशे 18-19 हे लैला कडल्यान सरकारा कडेन येवपाचे उरला ताज्या कडेन सुरू आसा ते पयशे आमकां येतले म्हणटरीच ही शुगर फॅक्टरी ही जाणटी जाल्या आनी ते करता जाल्यार रिपेर करता जाल्यार खूबशे आनी कोट्यांनी कडेन पळय हांव साखर कारखान्याचो अध्यक्ष आसलो आनी तो साखर कारखानो बऱ्या भशेन चलयलो। आतां एकूच एथेनॉल केलें जाल्यार फायदो जायत जे आमच्या गोंयांत सोरो बिरो चलता परंतु तुम्ही जर नुसती साखर काडशात जाल्यार काय जावपाना। एकदा येवन त्या जमनीचेर नजर घालची म्हाका दिसता आमची WD मिनिस्टर तांकां खबर आसा ते थोडे फार तेवटे केन्ना वता। अरे तुम्ही सोसायटीचे हें घेतले लँड दिवपाक तुम्ही सोसायटी हें घेतले जनरल बॉडी घेतली इट इज अ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी। करांचे पडलेले तुका जर इतले उसकारांचे पडलेले न्ही तू ढवळीकारा बरोबर व्हेलान न्ही त्याच्या बरोबर रावतो आशिल्लो आनी तू आयत्या बिळांचे आसपास I had come there म्हाका विचार ढवळीकारान सांगचे हिंगा एक फॅक्टरीचेर लॉस 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 दोनूच वर्सां ही फॅक्टरी प्रॉफिटान दाखयली आमचो आदलो चीफ मिनिस्टर बाब राणे। पूण वेर देर इज ए विल देर इज ए वे हें बा प्रताप सिंग राणान दाखोवन दिलें। कांयच हरकत ना की सगळ्यांची सजेशन्स वेगळी सगळी आयकल्या उपरांत हांव परत सांगता गोव्हर्मेंटान रेटाच्या बाबतींत फुडल्या 5 वर्सांक शेतकऱ्यां खातीर कितें आनी कशा पद्दतीन प्रायस दितले हें तांकां ऑलरेडी सांगलां। आपलो कन्सल्टंट अपॉयंट केला वीच इज अ डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी एसोसिएट्स फ्रॉम पुना जेणे डीपीआर रेडी करपाक घेतला आनी हो डीपीआर जो आसा हो म्हाका दिसता विदीन 45 डेज तेंच्यानी डीपीआर दिता म्हटला। तो डीपीआर दिल्या उपरांत आमी हो प्रोजेक्ट इथेनॉल घालपाचो प्रोजेक्ट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडटले। तिसरी गजाल आमी ऑलरेडी इंट्रस्ट सबवेन्शन लोन हें आमकां ऑलरेडी सँक्शन जाला 54 crores of rupees की निदान आमी संजीवनी शुगर फॅक्टरी बंद उडयना हें क्लियर केल्लें आसा सरकार। कोविड
कोविडाचे 150 कोटीच्या बिलावयल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेचे सोमारा कॅबिनेट बसकेन वाजले। सूत्रां सांगता ते प्रमाण विश्वजीतान मुख्यमंत्र्याच्या उतरांचो फार करून फायल टेबलार आपटून तिडकी सरशी मीटिंग सोडली। विधानसभेन विश्वजीत ना म्हूण विरोधकांनी आवाज काढलो तो बरो ना म्हूण सभापतीचे रजा। मुख्यमंत्री मिडियाक तेच सांगता कॅबिनेटातली वंदता वाऱ्यार। विधानसभा अधिवेशनांतल्यान आरोग्य मंत्री विश्वजीताची ताणी। विश्वजीत कित्याक सुटयेर काय म्हूण सगळ्याक चर्चा। विरोधकांनी विश्वजीत ना कोविडाचेर कोण जाप दितलो म्हूण बोवाळ घालो। सभापती कडच्यान विश्वजीतान लेखी दिल्ले रजाव। क्वेश्चन आशिल्लो ऑन कोविड डेथ्स इन गोवा, ताचो रिप्लाय आतापर्यंत ना आनी यू आर नॉट इवन पोस्टपोन्ड इट। One thing. See, honorable opposition leader, Health Minister Vishal has given the letter that he is unwell and he is not going to attend the session. So he requested to Let the Chief postpone the Minister question. answer. If Health Minister is not there, government is Chief Minister. Let him answer. Speaker sir, Concerned minister has requested to postpone the question. I am not talking about one health department. I am talking about revenue department. I am talking about I am giving the civil ruling. aviation. I am giving the ruling. Kidhe ruling, Are you Speaker here? sir? I am giving the ruling. Kidhe ruling? Yeah. प्रुडंटान मंत्री विश्वजीत कित्याक ना काय म्हूण भितरली गजाल उस्तिली। सुत्रां सांगता ते प्रमाण कोविड बिला वयल्यान विश्वजीताचे मुख्यमंत्र्या बरोबर वाजले। 150 कोटी रुपयांचे बिलांचे कितें काय म्हूण विश्वजीतान मुख्यमंत्र्या कडेन कॅबिनेट मिटिंगेत जाप मागली। त्या वेळार सगळे मंत्री नाशिल्ले। विश्वजीत बिलांचे इश्यूचेर तिडकल्लो। मुख्यमंत्र्या कडच्यान सारकी जाप मेळना ते पळोवन ताणें फायल टेबलार आदळ्ळी आनी नेटान दार ओडून मिटींग सोडली। कॅबिनेट मिटिंगे वेळार सुदीन गोविंद, विश्वजीत माविन हांचे हे आदी वाजला ते सगळ्यांक खबर। आता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी आरोग्य मंत्री विश्वजीताची झगडी। विश्वजीताचे गैरहजेरेचे सभापतीन विधानसभेत लेखी रजाव वाचून दाखयले। कोविड मॅनेजमेंटाचो इश्यू तितल्यार विधानसभेत बायपास। विश्वजीत कित्याक ना काय म्हूण मिडियान मुख्यमंत्र्याक गाठलो। विश्वजीत खंय बरो ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पत्रादेवी काणकोण मेरेन हायवेची कामां अंदाधून धरबान ना, फोणारे पडल्यात, डायव्हर्जनांक शिस्त ना, दिसपट्टे एक्सिडेंट, कॉन्ट्रॅक्टराक विचारपी कोण ना काय म्हूण विधानसभेन फारार फार। मुख्यमंत्री PWD मंत्री म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टराक शो कॉज काडल्या। डिसेंबर मेरेन हायवे तडीक। हँड ओव्हर घेतना सगळ्यो गजाली कन्सल्टंट तपासतलो। हायवेची कामां करतना खंय असनोडची उदकाची पायपलायन ह्या फुडें फुटची ना। That the highway roads in the state are of substandard works, unmotorable and in defective condition. तुम्ही शोकॉस काढल्या, तुम्ही नॅशनल हायवे बरयला ऑथॉरिटी के काम सारकें ना म्हणून। जे नॅशनल हायवेचे काम आसा पत्रादेवी टू म्हापसा हे जे काम आसा आमी डिसेंबराक कंप्लीट करतले। ती परतून आनी फुटची ना, कित्याक आमी आतां सगळी पायपलायन जी नॅशनल हायवेच्या स्ट्रेचा भितर येताली ती सगळी आमी शिफ्ट केल्या आनी ही शिफ्ट आतां न्ही फाटली 5 वर्सां पयलीं केल्यार हें अशें जायना आसलें आनी तेन्ना कोणी विचारना दिसता पयलींच्या मिनिस्टराक। आमी 2दा शो कॉज म्हणजे पयल्याय कॉन्ट्रॅक्टराक इश्यू केल्या, दुसऱ्याय कॉन्ट्रॅक्टराक इश्यू केल्ली आसा शो कॉज। आमचो ऑथॉरिटी इंजिनियर विच इज अपॉइंटेड बाय द MORTH हू इज अ कन्सल्टंट ऑन दॅट प्रोजेक्ट, तो पर्सनली मॉनिटर करता। तुम्ही आता इतले मंत्री त्या रस्त्या वयल्यान वता, एका मंत्र्यान उबे रावन सांगचें तांकां वता आसतना त्रास जायना म्हणून गाडयान गेल्यार सुद्दां। आता हे ब्रिजाच्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्रिजाचें काम बंद दवरपाक तें पयलीं कंप्लीट करपाक लाय। इट इज सो सिंपल। तुमचो त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर कंट्रोल ना। ईडीच्या भयान मगो आनी गोवा फॉरवर्डान बीजेपीक तेको दिल्लो म्हूण फोंडेचो आदलो आमदार TMCचो फुडारी लवू मामलेदाराचो दावो। लवूचे घरा फोंड्या कॉर्नर बसकेन कांय जाणांनी TMCन एंट्री मारली। सगळ्यांची हिंदीत भाशणां। दुसरे वटेन TMCन वाळपय काँग्रेस पोखल्ली। थंयचे काँग्रेसीचे 28 फुडारी 300 कार्यकर्ते TMCत गेल्ल्या लवू मामलेदारान बीजेपीक तेको दितल्यांची सिक्रेट्स फोडूंक सुरवात केल्या। मगो गोवा फॉरवर्डान ईडीच्या भयान बीजेपीक तेको दिल्लो म्हूण लवूचो दावो। TMCत एंट्री करतल्यांचो आंकडो वाडटा। लवूचे कॉर्नर बसकेत हिंदीत भाशणां। ये लोगों का सवाल है, हम कांग्रेस पे विश्वास नहीं रख सकते क्योंकि वो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। 2017 में हमने बोलने का नहीं, मैं MGP को भी बोल रहा था और गोवा फॉरवर्ड को भी बोल रहा था कि बीजेपी को मत सपोर्ट करो। तुम लोगों ने लेटर दिया था, अगर मनोहर पर्रिकर CM रहेगा
तो हम सपोर्ट करते हैं। अरे वो तो एमएलए भी नहीं था, तुमको कौन चाहिए था, सुदीन को राणे या दिगंबर कामत, ये दो ही पसंद है। मैं बोला उनको कि सुदीन या दिगंबर कामत का नाम लिखो या प्रताप सिंह राणे का नाम लिखो और सपोर्ट करो, देखेंगे बाद में। नहीं, ईडी लगाएगा, हमको ईडी लगाएगा, ऐसा करके वो ले गया। यानी कि लोगों को, गोवा के लोगों को कोई ऑप्शन नहीं है। इतनी हालत कभी भी किसी में देखा नहीं है। इतनी बुरी अवस्था में कोविड के कारण हमारे कई लोगों के गोवा मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हुई, क्योंकि ये बेजवाबदार सरकार, बेजवाबदार और जिसके कोई यही नहीं है, जिम्मेदारी नहीं थी। गोवा हमारी कर्मभूमि है, हमारा जन्मभूमि बिहार, लेकिन कर्मभूमि हमारी ये गोवा है। हम अपनी कर्मभूमि को अपने पसीनों से जिस तरह से सिंचित कर रहे हैं, हम इसको और पुष्पित पल्लवित करेंगे। और दीदी का जो निशान है, ये ग्रास पे फूल जो खिल रहा है, इसको खिलाकर दिखाएंगे कि महंगाई की मार हम सब पे है। तो इसके लिए महंगाई को हम किस तरह से हरा सकते हैं, ये हम ममता दीदी से सीखकर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। टीएमसीन वायपय काँग्रेस पोकल्ली. वायपय समितीचे पदाधिकारी 300 कार्यकर्त्यांक घेऊन लुईजीन कॅम्पांत. आमकां व्हडली सपनां दिली कि आजचे दिन आएगा, येयलंय, पण आजचे दिन चोयलंय, देशांत तरी नाही, गोंयांत तरी चोयलंय। एके वाटेन आमची आर्थीक परिस्थिती, गोंयची इकॉनॉमी इज इन अ टोटल मेल्टडाउन। सरकार इतलो लाचार जाला, रिणाची रिणां काडीत आहा, कितली रिणां, पूण हे सरकारान जी रीण काडली ताचो हिशोब केलो जाल्यार एक भुरगो जो जल्म घेता हाच्या फाटल्यान 2 लाख रीण लागू सरकार काडले. गिरीशाक लागून पार्टी सोंपता म्हूण तृणमुलात वचपी म्हणटात. नवी समिती म्हणटा बारीक बारीक गट जातले वतले, पूण काँग्रेस वाडटा. सुद्धा आयज गिरीश चौडणकर आपणाक जाय ती मनमानी करून जो अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष नेमता, हे जो आमी निषेध करता. म्हणटा की गिरीश चौडणकर हो अध्यक्ष पदाक कॅपेबल ना, कारण तेणी जे कितें केला पळय तो जो मनमानी कारभार आसा त्याच खातीर आयज पक्ष सगळे सोडून गेल्लेले आसा. आमी मनीस घातलेले आसा. आमी एक्टिव्ह मेंबर आमची 100 पर्यंत पावयल्ली आसा 3 दिसां भितर. हो तुमी जर रिस्पॉन्स पळयत जाल्यार अभूतपूर्व. हांवें तुमकां गेल्या उपरांत आपूण सगळे तयार जाता की आपण काँग्रेसचो मेंबर जावपाचो आसा. हें चित्र म्हाका दिसता पयले फावटी हांव 70 पळयता तेन्ना काँग्रेस पार्टीचें भविश्य आसा तें उज्वल आसा. आनी हेच्या कडेन सगळे लोक आयज सगळ्यांनी मान्य केल्ले आसा की काँग्रेस हीच BJPच्या विरुद्ध टक्कर देणारी पार्टी आसा. आनी बारीक बारीक ग्रूप हे जातले इलेक्शना उपरांत, हे नानपैत जातले, हे इतिहास आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी कल्पेश गांवस. चालू विधानसभेचे निमाणे सत्र सोंपले. निमाण्या दिसा संजीवनीचेर कॉलिंग अटेन्शन आनी झाडा सांबाळ टेनंट व्हेरिफिकेशन बिलाचेर माघार घेवन मुख्यमंत्र्यान सेंडऑफाचे शिनाल दिले. 17 आमदारांनी आयिल्ली काँग्रेस 4चेर पावली. 40ची विधानसभा 39चेर. फुडल्या विधानसभेन प्रताप सिंग राणे विक्रम करतलो म्हूण दिगंबराक आस्त. निमाणे दिसा दरेकल्यांचे जाल्ले गेल्ले मांडवीक मेळे. गेली 5 वर्सां म्हणजे ह्या सभागृहात वेगवेगळ्यो आमी सगळ्यांचो एक्सपिरियन्स वेगवेगळ्या गोंयच्या विकासाच्या बाबतीत सातत्यात आमी सगळे जाण शेअर करता. वेगवेगळे गोंयच्या विकासाचे प्रश्न सातत्यात मांडटा. ह्या सभागृहाचे पावित्र्य लक्षांत दवरून सदोदीत आमी प्रत्येकाक आदर केला. खऱ्यो गजाली उलोवच्यो पडल्यात. हाचो अर्थ आमी कोणाचेर पर्सनल कोणाक हर्ट करपाचो प्रयत्न करूना. हांव अपेक्षा करता की परत जेन्ना आमी हावसा येतले तेन्ना बाब प्रताप सिंग राणे ह्या हावसा आसतले अशी अपेक्षा हांव दवरता. देवा कडेन मागता की लेट हिम क्रिएट नॉट ओन्ली ए स्टेट रिकॉर्ड, लेट हिम क्रिएट ए नॅशनल रिकॉर्ड. हांवें तांकां सांगलें पळय नॅशनल रिकॉर्ड क्रिएट करतले म्हणून. एक गजाल म्हणजे आज लास्ट डे आसा. हांव मुद्दाम रिकॉर्डाचेर घालता की टुडेज गेस्चर ऑफ चीफ मिनिस्टर वॉज वेलकम. ताणें दोनूय बिलां सिलेक्ट कमिटी धाडपाक आमचो सगळ्यांचो डिमांड एक्सेप्ट केलो. सगळ्या सहकार्यान हांवें हें कामकाज बऱ्यापैकी चलयलें. म्हाका दिसता की हें कामकाज चलयतना कोणाचें अन्याय करूंक ना, पण टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हावस हांवें खंय तरी एक बडी मारली आसतली.
फडणवीस वाट धरचे न्ही. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मिळूया. जाळा सांबाळ कायदो विधेयक विरोधकांनी कुता काढून हरकत घेतिल्ल्यान सरकाराक निमाणे चिकित्सा समितीक दिवचे पडले. विरोधकांनी ट्री सेन्ससा विशीं कलम 7तल्या काय पोट कलमांक हरकत घेतिल्ल्यान बिल पास जावंक पावले ना. मुख्यमंत्र्याचे मुखेलपणा सकयल ही समिती आसतली. गोवा व्हेरिफिकेशन ऑफ टेनंट विधेयकूय चिकित्सा समिती कडेन धाडला. फ्रॉडा करून गुंतवणूकदारांक तोपी घालपी क्रेडिट सोसायटी आनी मल्टीनॅशनला विशीं प्रश्नाचेर गोंयचे विधानसभेन जाल्ले चर्चेकडेन गोवा अर्बन सहकारी बँकेचो कसलोच संबंध ना. हे विशीं आमी दिल्ल्या रिपोर्टान चुकून गोवा अर्बन स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे व्हिडिओ क्लिप दिसला. गोवा अर्बन स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचो त्या प्रश्नाकडे कसलोच संबंध ना. पेडणे मतदारसंघाक लोकांचो जाहीरनामो करूंक मिशन फॉर लोकलाच्या राजन कोरगांवकारान सुरवात केल्या. उदरगत लोकांक जाय तशी जावंक जाय. बाबून फक्त आपली उदरगत केली, विकास केलो म्हूण सांगता, मात पेडण्याचे इशू तशे आसात. बाबू कडेन ताक असल्यार ताणें मडगांवांत जिखून थंय उदरगत करून दाखोवची. ह्यो लोकांच्या मनासारको घडोवपाक जाय. आमी घडयल्लो पर्सनली न्हय, म्हाका संपूर्ण पेडणेकारांचे मनाचो विचार घेवन मॅनिफेस्टो तयार करपाचो आसा. ताकाच लागून तरी घर घर अभियान हे जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट आसा. आमी पत्रिका वाडटात, ह्या हितून एक फायदो कितें जाता, लोकांक कळटा कितें आसा. तेचेर आमी एक नंबरूय बरोवन दिता, सो तांकां लोकांक कळूं शकता बाबा कम्युनिकेशन. इट इज जस्ट इंटरॅक्शन, नथींग लायक. ओके, कितल्या जाणां कडेन हांव आयकता कितें ना हांव अपक्ष रावतलो, हे करा, तूं आसा मरे, हे सपोर्ट कर, अशें ते म्हणटात. हेचो हेतू कितें? बाबूचो जर हांव सपोर्टर आसलेलो जाल्यार अशें जावचें नसलेलें न्ही. म्हाका म्हाजे पेडणे घडयलेले जाय, मडगांव घडोवपाचें ना. होच फरक आसा आमचो. बाबून आमकां सांगचें, ज्या दिसा तो 20 वर्सां पयलीं जेन्ना येयल्लो हयसर, तो विकास घेवन येयल्लो. आनी जर तेणी आतां 20 वर्सां जर केलो, तो स्वताचो विकास केला. ज्याच्या कडेन पयलीं इतली ऐपत नासली, आतां कोट्यांनी रुपयाचो त्याच्या कडेन एसेट आसा, कितें आसा, हे कोणाच्या जिवार केलें? अरे तूं जर ह्या 20 वर्सांत म्हाज्या पेडण्यासाठी जर वावुरलेलो जाल्यार तूं एकटोच विकास जावचो नासलो, म्हाज्या पेडण्याचो जाता आसलो. कसलो विकास? एम्प्लॉयमेंट ना, कसली फॅसिलिटी ना. अरे तुका जर अशें म्हणटा, तूं तुजी परत सुरवात करून मडगांव दाखय मरे तुज्या एरियेन. जल्मदीस मनोवप हो राजकीय प्रवासातलो एक भाग म्हूण वेळेचो आमदार मंत्री फिलीप नेरी उलयलो. नेरीचो जल्मदीस मोठ्या दबाज्यान जालो. जल्मदिसाच्या निमतान लोकांचो आशिर्वाद मोग फुडाराक नवी उर्बा दिता. लोकांचो मोग सदांच असोच आसूनी म्हूण नेरी उलयलो. आमी पॉलिटिक्सांत आसतना खुबशे असले बर्थडे केले. इट इज पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल जर्नी. प्रत्येक जेन्ना बर्थडे आमी मेळटा लोकांक, आतां कोविडाक लागून लास्ट 2 years ते बर्थडे जालना, पूण आमी आसतना हे टायम लोकांक मेळ्ळ्या, थोडें कोवीड सिट्युएशन कमी जालें. तेन्ना आमकां दिसता लोकांची जे मोग आहा, लोकांची आमिजात एफेक्शन आहा, ते आमकां सदांच मेळ्ळ्या कंटिन्युअसली. एंड दॅट इन्स्पायर अस. ते आमकां एक शक्ती दिता ओदीक पोट तिडकीन लोकांची सेवा करपाक. दीस इज द ओन्ली ओकेजन वे वी कॅन एक्सचेंज जी लाभ. आनी हांव म्हणूंक सोदतां हो मोग सदांच उरपाक आमचे, इरिस्पेक्टीव ऑफ वेदर वील बी इन पॉलिटिक्स ऑर नो. सो ते पासून म्हणजे सदांच स्लोगन आसता, लेट लव लीव.
एक मोग असोच मुखार फुडें जियोवपाक. सो लोकांची काम करता आसतना लोकांच्या सांगाताक आमी काम करपाची आमकां सदांच उमेद आनी अशें करून लोकांचें बरेंपण लोकांचे आमकां सूचना सजेशन्स ही घेवन आमी काम केल्लें आसा. सावड्डे मतदारसंघात 150 कोटीचे कामां तडीक लागतात म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सावड्डेचो आमदार मंत्री दीपक पावसकाराच्या जल्मदिसा निमतान उलयलो. सावड्ड्या दवरिल्ले कार्यावळीक उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकारूय आशिल्लो. सावड्डेची बरी उदरगत जाता. आनीक प्रकल्प येतात. 1.5 म्हयन्यान कायदो महाविद्यालयाची बुन्याद घालतले म्हूण पावसकार उलयलो. आमकां दुधसागराक 30 कोटी रुपया फायनान्स दिला. आमच्या मल्लिकेश्वर देवस्थानाक 25 कोटी रुपया वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक फायनान्स दिला. आनी आमचे काल्या साकून सावड्ड्या आंबे उदक येवपाक NS मायनी वयले रोड वतालो तो बायपास रोड करपाक मुख्यमंत्र्यान 7 कोटी रुपया आमकां दिले. रेल्वे ओव्हरब्रिज जो कालेचो तो रेल्वे डिपार्टमेंटान बांदलो पूण दोनी सायडी एप्रोच रोड आसा ते 4 कोटी रुपया आमकां सँक्शन केल्या. पुण्या रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरीक 7.5 कोटी रुपया आमकां सँक्शन केल्या. पंचायत घरां आमकां 3 जी साकोड्ड्या दाबाळ आनी काल्या ह्या तिनी पंचायतीक 2.5 कोटी रुपया सँक्शन केल्या. अशे विविध कामाक फाटी फुडें पयला आसतना आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमच्या मतदारसंघाक जायते फायनान्स केले आनी आयज आमचो मतदारसंघ डेव्हलपमेंटाच्या वाटेर आसा. सायन्स इन्स्टिट्यूट हाडून दिले आयज आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या प्रयत्नान. फुडें म्हाका दिसता आनी 1.5 म्हयन्यान आमकां लॉ कॉलेज मेळटली आमच्या दारबंदोड्या तालुक्याक. हांवें म्हाज्या लायफान खुबशीं सरकारां पळयल्या, खुबशे चीफ मिनिस्टर पळयल्या. म्हाजे इतलो आनी पक्षांतर करपी कोण ना. गोंय चलोवपी, गोंय सारकें प्रमाणीकपणान फुडें व्हरपी असो चीफ मिनिस्टर आमकां मेळ्ळो. 8 वर्सां 2021 म्हटल्यार थोडी तरी मायनी चालू करून आमकां रिलीफ दिवचे इतल्या आयची दिसा सीएमा कडेन कळकळीची विनंती करता सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान. 93 कोटी जाल्ले आतापर्यंत म्हणजे फाटलेच आनी फुडले म्हाका दिसता म्हणजे फुडल्या 2 म्हयन्यांत तेजे एक्सपेंडिचर सँक्शनान फायली आसा त्यो पळयत जाल्यार जवळपास 30 ते 40 कोटी रुपयाच्यो फायली अजूनही पेंडींग आसा. म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 150 crores ऑफ रुपीज अशे वेगवेगळ्या प्रोजेक्टा खातीर आमी ह्या मतदारसंघात स्पेंड करता. हांव तेजें खूब खूब अभिनंदन करता. संवसाराबरोबर गोंयकार मुस्लिमांनी ईद मिलाद उन नबी मनयली. प्रेषित महम्मदाचे जल्मतिथी निमतान ही ईद मनयतात. मुस्लिमांनी पणजे फेरी काढली. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगान मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.